आज तुमकां सीएमाच्या स्टेटमेंटार कितें म्हणपाचें आसा? आज सीएमाचो हांवें स्टेटमेंट पळयलो आनी मुख्यमंत्र्यान म्हणले दॅट ही कंडेम्स द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी. आता या देशाचे विरोधी पक्ष नेते आमचे लीडर श्री राहुल गांधी हे नॅशनल इंटरेस्टान उलयल्या. आता मुख्यमंत्री जर तर हो स्टेटमेंट कंडेम करता दॅट मीन्स गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री इज एंटी नॅशनल. आता आमचो भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनजी हो गोंयान आयिल्लो आनी ताणें येवन म्हणलें की जे करप्शनाच्या घोटाळ्यान जे 35,000 कोटी मायनिंगाचो स्कॅम, जायका स्कॅम, हे लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले हांचेर कारवाई जावपाक जाय. आता हेच लोक ताच्या माचयेचेर ताच्याच सायडीन बशिल्ले. तेन्नाचो मुख्यमंत्री बशिल्लो, सगळे मंत्री ताजे आशिल्ले. म्हाका दिसता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भाशणां करपाचें बंद करून ही हॅज टू एक्ट. इफ दे ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सांगिल्लें की तांचो आरोप आशिल्लो की करप्शन जाल्लें, सो आतां एक्ट करा मरे. दुसरें, तांचो भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो अध्यक्ष हाणें एडमीट केला की प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटान आशिल्ले मंत्री सगळे करप्ट. कित्याक पयलीं ताणें सांगलें की मंत्री हे कसलेच करप्शनान ना आनी काल ताणें जाहीरपणे सांगलें की आपूण उलयल्लो सेंट्रल मिनिस्टराचेर, स्टेटाचेर तो काय उलयना. हाजो अर्थ व्हेरी क्लियर की दामू नाईक म्हणटा की गोंय राज्यांतले जितले मंत्री आसा हे सगळे करप्ट अशें तो एडमीट करता. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान उलोवचें आनी नाका आशिल्ल्या विशयाचेर स्टेटमेंट दिवचें.